आख्खे इंडियेचे स्पिरिच्युअल लिडर हिंगासर आयज हाजीर आसा, ह्या मंचाचेर आयज हाजीर आसा. हे आमचे सौभाग्य आणि खोशी भोगता की गोवा जे स्पेशली हे बीच एरिया जे सदांच लोक म्हणटा की हिंगासर ट्युरिझम जे आहा हे एक भाशेन जो कल्चर आहा तो वेगळोच आहा, पूण आयज आमकां जो आमचो कल्चर पळोवंक मेवता, गोंयचो कल्चर, इंडियेचो कल्चर, वो स्पिरिच्युअल फेस्टिवलान पळोवंक मेवता. आनी हांव मागता कि ये स्पिरिच्युअल फेस्टिवल एवरी ईयर हर साल यहाँ पर होना चाहिए, हर साल. एंड इट शुड बी हेल्ड इन कलंगूट बीच. आमची विलेज पंचायत कलंगूट यांनी स्वागत केल्ले हा बाब जोसेफ सिक्वेरान हे फेस्टिवल. आणि फुडल्या येता ते वर्सा आमी सद्गुरूंक सांगूंक सोदता की हिंगासर हे वो आख्खो जो एरिया आसतलो वो फुल आख्खे गोंयचे लोक आनीक आनीक येतले, इंडियेचे लोक येतले, वर्ल्डाचे लोक येतले, फॉरेनरूय हिंगा भाग घेतले. इतले आमी हिंगासर आख्ख्या हॉटेल इंडस्ट्रीन वी विल ऑल्सो सेंड फ्लायर्स की सगळे फॉरेनर जे आहा तांकां हे लायक आसा, हे योगा लायक आसा. हे आयज जो आमी मॅरेथॉन केल्लो आहा, स्पिरिच्युअल मॅरेथॉन केल्लो आहा, जो भुरग्यां खातीर आहा, जाणट्या खातीर आहा, म्हाका दिसता आख्खे गोंयच्या लोकांक हिंगासर आयज आनी फाल्यां भाग घेवपाची गरज आहा. आणि माइकल लोबो, उन्होंने इतना सुंदर वक्तव्य यहाँ दिया. हम सब आह्लादित हुए, प्रसन्न हुए उनके वाणी से, इसलिए क्योंकि गोवा की पहचान जो है वो गोवा की पहचान मलिन नहीं होनी चाहिए. गोवा की पहचान लोगों के दिमाग में गौ भूमि के रूप में होनी चाहिए.